बाकीच्यो गोष्टी जे बॅलन्स आसा ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचें काम आमी करतले. फाटल्यान आहा तो तुमकां जाय पडटलो आता सरकार करपाक काय तुमी स्वताचे हेजेर करतले? सी सरकार जेन्ना कळटा जे कोण लायक मायंडेड आमचे आसा जे विचार आसा डेव्हलपमेंट करपाक गोंयचे एमजीपी सारखे कोणाचे सारखे जावं ते आमी वांगडा रावन काम करतले न्ही. सी सरकार म्हणटाले ते 40 आमदार सरकार जाता तितून रुलींग सरकार ऑपोजिशन आसता पूण कोण ऑपोजिशन रावंक सोदता. सो रुलिंगा भितर जे सगळे आमी रावतले जे डेव्हलपमेंट करपाक जाय तेजे खातीर आमी रावतले सगळे. निलेश बाब तुम्ही फाटी सांगले ऑपोजिशन युनायट जावन तुमच्या अगेन्स्ट काम केला आणि तुमची मार्जिन देंवतली. अजूनही तुम्ही त्याच गजालीचेर ना म्हाका दिसना की मार्जिन देवपाचे प्रश्न ना. कितें आसता पळय म्हाजें वोटींग जे मार्जिन आसा जे सदांच लास्ट 2 टर्म जे आशिल्ले तितलेच उरतले आनी मार्जिन देवपाक जे आसा मार्जिन देंवतले ना देंवतले लोक ऑपोजिशन एकठांय जाल्यार म्हजे एगेन्स्ट जो वेव्हार तेणी केला हेजेर आतां आज कळटलें कितें आसा तें. 22+ तुम्ही अजूनही आमी सरकार करतले. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट सरकार 22+ जावं 28+ वा 40+. हे प्लस म्हणटा ते फिगर सरकार करपाचो प्लस फिगर आसता तो हो सरकार आमी करतले. सर डबल इंजिन सरकार डबल इंजिन आणि सिंगल इंजिन एक इंजिन जी दोन्ही आसा सरकार लोकां खातीर काम करपाक जाय आनी म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टीचे मोदीचे सरकार गोंयांत खुबशे डेव्हलपमेंट दिल्ले